नमस्कार योकार आमी आसात एसेंब्लीन आनी तुमी जाणा आसतले आयच्यान मॉन्सून एसेंब्ली सेशन जे आसा ते सुरवात जावपाचें आसा आनी आयच्यान हांगा मॉन्सून एसेंब्ली सेशनाक ज्यो कितें घडामोडी घडटात ज्यो कितें एसेंब्ली सेशनान जे कितें घडटले फ्लोर ऑफ द हावस तशेंच हावजाच्या भायर जेन्ना मंत्री एंट्री एक्झिट करतात जेन्ना ज्यो कितें घडामोडी घडटले ते गोमंतक टीव्ही सगळ्यात पयलीं तुमचे मुखार पावोवपाचो प्रयत्न करतले जाल्यार तुमकां थोडक्यान सांगता आयच्यान हे मॉन्सून सेशन सुरू जाल्लें आसा जाल्यार ह्या मॉन्सून सेशनाक टोटल 4119 क्वेश्चन्स घातलेले आसात तशेंच तितून स्टार्ट क्वेश्चन आसात 789 स्टार्ट क्वेश्चन आसात तशेंच अनस्टार्ट क्वेश्चन 3330 अनस्टार्ट क्वेश्चन आसात सो हितून भितर आतां 16 गव्हर्मेंट ह्या मॉन्सून सेशनाक दिश्टी पडटलो आणि टोटल जे 33 विरोधक टोटल जे 33 सरकार सायडीन आसा आणि विरोधक आसात ते 7 जाण आसात सो 33 जाणां मदीं 22 जाण हे जे आमदार हे फावटी आपले विविध प्रश्न घेवन येयल्ले आसात तशेंच विरोधक आमदार जे आसात ते 7 प्रश्न विरोधक जे आमदार आसात जे 7 जाण आसात तेवूय बीन आपले प्रश्न घेवन येयल्ले आसात सो हितून भितर एसेंब्लीचो हो जेन्ना अनाउन्समेंट जालो तेन्नाच्यान एक असो बोवाळ सुरू जाता की एसेंब्ली जी आसा ती फक्त 15 दिसांची कमी जातली असो विरोधकांचा आवाज जाता आणि तितून भितर 22 जेन्ना सत्ताधारी पक्षांचे आमदार आसात तेन्ना खंय तरी हितून तांकां न्याय कसो मेळटलो हो सुद्दां प्रश्न येता आतां ह्या एसेंब्लीन पळय सारकें आसतलें ते म्हणजे की ह्या एसेंब्लीन आतां जे विरोधक आसात ते विरोधक तेंची युनिटी कितली पर्यंत आसतली ते पळय सारकें आसतलें मेन म्हटल्यार विरोधकाची जी बीएससी मिटींग जावन विरोधकाची जी एलओपीन एक मिटींग आपयल्ली विरोधक सगळ्या आमदारांक घेवन एलओपीन मिटींग आपयल्ली आणि ही जी मिटींग आसा ती मिटींग फक्त काँग्रेस आणि काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी तेणीच ही मिटींग अटेंड केल्ली आणि तितून भितर गोवा फॉरवर्ड तशेंच आरजेपी हेंचे एक जे आमदार आसात ते थंय मिटींगेक येवना आशिल्ले सो युनिटी जी ओपोजिशनाची जेन्ना आमी युनिटी म्हणटात ती युनिटी कितले पर्यंत आसतली हें बी पळय सारकें आसतलें आतां आमी विरेश बोरकाराचो बायट आयकलो तर विरेश बोरकाराचें म्हणणें अशें आसा की आमी एकला चलो आसतले जशें ते प्रत्येक एसेंब्लीन म्हणटात की आमकां कोणाचो सपोर्ट नाका आमी एकला चलो आसतले तशें विरेश बोरकारान सांगलेलें आसा तो सगळ्यात पयलीं पळोवया आयज जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना मंत्री सुभाष फळदेसाय तो हांगा पावलो आनी तेणें रोरो फेरी जी हालीं इनॉग्रेट केल्ली चोडन ते रायबंदर ह्या रुटार रोरो फेरी जी हालीं इनॉग्रेट केल्ली तेजेर सुद्दां तेणें भाश्य केल्लो आसा सो सगळ्यात पयलीं आयकुया सुभाष फळदेसाय कितें उलयता तो chess tournament which is being organized by the Department of Empowerment of Persons with Disability along with the Chess Association of Goa affiliated to Chess National Federation. So there are about 100 top rated players who have come here in Goa from 20 different countries. And this championship will be continued for another 10 days from 21st July till 31st. आता म्हणटा फाटी कोणे ताचे सिटींग अरेंजमेंट मातशे पिड्ड्यार जाला म्हणून बीन एक गोष्ट तुमकां सांगता रोरो फेरीचे ही एक नवी टेक्नॉलॉजी आसा आणि हाचे खातीर म्हाका दिसता की रोरो फेरी फास्ट क्लियर जाता तुम्ही गेले जर जाय जाल्यार आय वूड एडवायज अँड आय विल रिक्वेस्ट यू टू गो अँड फायंड आउट द पीक आवर्स वेन रोरो फेरीज इज अरायविंग एका बरोबर ते क्लियर जाता बट बिकॉज ऑफ दॅट आयज टुरिस्ट आणि बाकीचे लोक कुतूहल म्हणून थंय वतात थंय आपल्याक एक्सपिरियन्स कसो येता सो 30% ताजो फ्लो आसा तो इन्क्रीज जाल्लो आसा आणि तातूंत भितर जे स्कूटरवाले आसात ते रॅम्पाचेर पयलींच येवन रावतात आणि ते वतात आतां रोरो फेरी एखादे वेळ तुमी टॉयलेट म्हणटा पयलीं फेरीज आसा ताका टॉयलेट नाशिल्ले तुमी पळयतात तो जो व्हिडियो कोणी टॉयलेटांत घाल्लो आसा तो टॉयलेटां भितर वता 2 मिनटां रावता ती घाण करता आनी ताजोच व्हिडियो काडटा
तो 2 मिनटात त्या टॉयलेटान भितर बसलो कसो जर ती इतकी दुर्गंधी आसा जाल्यार तो 2 मिनटां आमी हे मुद्दाम डिफेम करपाक करता म्हणटा डिफेम कोण करपाक CCTV आमी पळयला आनी तातूंत भितर स्वताक घाण करून ते जर व्हिडिओ घालपाक लागले आतां लोक मिनिस्टराक जेन्ना पळय ते ट्रोल करतात की आय एम सपोज टू गो अँड क्लीन टॉयलेट आफ्टर एवरी पर्सन एंटरिंग इन टू इट म्हाका कळना की 5 मिनटां भितर कितले जाण ते टॉयलेटान भितर वतात आनी इतले कशे इमर्जन्सी आसता दीस सर्वीस इज फॉर इमर्जन्सी तुम्ही जो सीट सारकी ना म्हणून पळय दाखयता तो सीट कितले हालोवन पळयता तुमचे घरांतले जर तुम्ही डायनिंग टेबल काडटा आनी मारून दाखयता की सीट इतली घट आसा तुम्ही मुद्दम तो व्हिडिओ पळयात तो सीट कशे तरेन हालोवन ते बँड करून ते दाखयता सो दिस इज ओनली द मलायनिंग माय रिक्वेस्ट टू ऑल द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दिस पंचायत चोडन पंचायत इफ पंचायत मेंबर or the elected representative does not like the service and they prefer to go on the old services we can do that आम्ही पयली ज्यो कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा पळय न्ही त्योच सर्विसीस बरे जाता जर जायत दे शूड सिम्पली गिव मी रिप्रेझेंटेशन सेयिंग दॅट these ro-ro ferries cannot take a load and these are not better than the earlier services so we can remove that because we have not brought this सर्वे म्हणजे आम्ही रो फेरीज पळय आहा न्ही त्यो आमच्या पयशांनी बांदला आमी बंद करतात जर पयलींचेच कन्विनियंट जाता जर जाय जाल्यार लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह पंचायत सरपंच अँड MLA should give us in writing saying that stop all these services we will discontinue the services and as far as this की 25 कोटीचे खर्च करून आमी हाडल्या आमी सरकारान हो खर्च केलो ना आमी घेतल्यात त्यो भाडे तत्वाचेर घेतलेले आसात आमी 5 वर्सांचो एग्रीमेंट आसा जर ते इफ that does not fulfill our requirement and if the services are not good we have a clause in that we can discontinue this so my appeal to all these people elected representative give me a simple representation saying that these are not better than the earlier period okay एके वटेन आमी म्हणटात विरोधक युनायटेड ना आनीक एके वटेन आमी म्हणटात सरकाराचेच प्रश्न खूब सरकारी सत्ताधारी जे आमदार आसात त्या आमदारांचे प्रश्न खूब जाल्यात जाल्यार हेचेर सुद्दां खंय तरी विरोधकांक हेचेर सुद्दां खंय तरी विरोधकांक माल पडटले काय कितें अशेय प्रश्न तयार जातात कित्याक लागून जेन्ना सरकाराचे सत्ताधारी जे आमदार असतात तेंचे जेन्ना प्रश्न येतात तेंचे प्रश्न येयले म्हणून जो स्पेस आसता जो आमदारांक विरोधी आमदारांक जो क्वेश्चन घालपाचो जो स्पेस आसता तो स्पेस खंय तरी तेंचो कमी पडटा हेकाच लागून विरोधक सदांच बोवाळ घालताले आनीक असोच जेन्ना आमी पळयतात विरोधकांक पळयतात तेन्ना विरोधकाचे जो LOP आसा तो LOP हांगा पावलो आनीक आमी जो LOP युरी आलेमांव आसा तोवूय बीन हांगा पावलो आनी तेणी जे कितें उलयलें तें आमी आयकुया आतां सरकाराचे ऍडमिनिस्ट्रेशन समाप्त केल्यार फॅट चीफ मिनिस्टर not fit chief minister. When I say fat chief minister, 60% of the portfolios demands have to be discussed in 2 days. या जेन्ना हे जरी तर वातावरण कॅबिनेट आणि मंत्र्याचे आणि मुखेलमंत्र्या चयल्यार डेमायज रांदपी मनीस रांदची कुडीन कोफुसांव जे कॅबिनेटान केस्तांव द कोफुसांव डे इन डे आउट सूप जो पडकोता सूप मुखेलमंत्री करपाक सोदता अरे सॅलडूय मुखेलमंत्री कोता आतां स्टार्टरूय मुखेलमंत्री करूंक सोदता मेन कोर्स तरी धरात मरे मेन कोर्सूय मुखेलमंत्री कोता आनी बारीकशे स्वीट डीश पण मेळटा स्वीट डीश तेय मुखेलमंत्री कोता सो फॅट चीफ मिनिस्टर नॉट फिट चीफ मिनिस्टर इफ दी सम अप फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज वॉट we as opposition it is our duty to raise issues with whatever opportunities and we have no other choice but to raise the issues in the interest of the state. सो तुम्ही जाणा आसतले आतां LOPन कशें कितें सांगलें तें आनी हितून भितर सगळ्यात मोठी जी चर्चा ती आयज पासून सुरू जावपाक शकता ती चर्चा अशी आसा की फाटले दिसांनी फाटली एक आठवड्या पयलीं जो BJPचो म्हणजे NDA अलायन्साची जी मिटींग आशिल्ली ती एक प्रायवेट हॉटेलान ती मिटींग जाल्ली आनीक जेन्ना ही प्रायवेट हॉटेलान मिटींग जाल्ली जाल्यार ते प्रायवेट मिटींगेक खंय तरी तेंची स्ट्रॅटजी कशी आसतली ह्या फ्लोर ऑफ द हावजाचेर तेंची स्ट्रॅटजी कशी आसतली हें सगळें डिस्कस करपाक लागून हितून मंत्री
मंत्री तशेंच जे सत्ताधारीचे जे आमदार आसात ते सगळे ह्या मिटिंगेक पावलेले. पूण ह्या मिटिंगेक खंय तरी सभापती पावलो आनी सभापती ह्या मिटिंगेक कसो पावलो काय म्हणून हेचेर खुबशे अशे विरोधकांनी टिका केली. तितून विजय सरदेसाय आसात, युरिया आलिमांव आसात, तशेंच आपाचे वेन्झे वेगस आसात, तेणी सगळ्यांनी हेचेर टिका केली. आनीक हो जो सत्ताधारी जेन्ना म्हणटात त्यांची स्ट्रॅटजी जेन्ना म्हणटात तितून भितर जो स्पीकर आसता, स्पीकर सदांच न्यूट्रल बॉडी आसता, सो स्पीकर जो आसता तो कसो पावलो हेचेरूय खुबशे अशे प्रश्न तयार जाल्ले. सो हितून हे सगळे चित्र पळयलें जाल्यार हितून आतां जो स्पीकर आसा, स्पीकर सदांच न्यूट्रल आसपाक जाय, पूण तो खंय तरी सत्ताधारी पक्षा वयच्यान आसतलो काय कितें अशे प्रश्न सगळे जे विरोधक आसात ते विरोधकांनी प्रसलेले आसात. आनी त्याच सगळ्या बोवाळां भितर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार मेन इश्यूज जे ह्या एसेंब्लीक येवंक शकतात ते मेन इश्यूज खंयचे आसात तेजेरूय आमी लक्ष मारुया. जाल्यार सगळ्यात पयलीं जो इश्यू आसा तो म्हणजे कोमुंदाद इश्यू. कोमुंदाद जमनीचेर तुमी जाणा आसतले तितून भितर खुबशे अशे जी घरां आसात कोमुंदाद जमनीचेर, जे कोमुंदाद जागे जे आसात ते हडप केल्ले स्टेटमेंट आयकलो तेन्ना आरजीचे म्हणणें अशें आसा की कोमुंदाद जागे जे आसात ते कोमुंदाद जागे फक्त गोंयकारांक खातीर मेळपाक जाय आनी जे भायले लोकांनी जे हडप केल्ले आसात, जे झोपडपट्टी हाडून जे भायले लोकांनी हडप केल्ले आसात तेंचेर खंय तरी कारवाय जावपाक जाय. पूण जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना ती हायकोर्टाची ऑर्डर खंय तरी हे जाग्यांचेर खंय तरी सगळ्यांक एक तरेची आसता, सगळ्यांक एक समान आसता. सो हितून भितर ती कशी कितें स्ट्रॅटजी जातली, कशी कितें हेचेर चर्चा जातली ही सुद्दां पळय सारकी आसतली. त्याच बरोबर आमी समज आतां पळोवपाक गेले जाल्यार दुसरी इश्यू म्हणटाले लॉ अँड ऑर्डर गोंयान ऑलमोस्ट कॉलेप्स जाल्ली आसा अशें आमी म्हणूंक शकतात. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें एक बरें फॅमिली जेचें नांव आसा, जे तसली फॅमिलीचे बंगल्याचेर खंय तरी एक मोठी डकैती जाली आनी तेजो जो हे आसा ते चोर कोण आशिल्ले, खंयच्यान येयल्ले तेजे हे आसा ते गोवा पुलिसा कडेन अजून मेळयले ना. तशेंच खुबशे तरेचे ड्रग्स गोंयान सापडटात हेवूय बीन आमी पळयतात. सो हेवूय बीन इश्यू आसात. त्याच बरोबर जे रस्ते वायडनींग करपाचे आसतात, मागीर रस्ते वायडनिंगा लागून जी कितें घरां वयतात, फॉर एग्जांपल भोमा सारके गांवांत जे कितें जाता ते सगळे पळय सारकें आसा. जाल्यार आमचे कडेन आतां आसा रवी नायक जो मिनिस्टर, रवी नायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो हांगा पावल्लो आसा. सो आयकुया रवी नायकान कितें म्हटलं तें. बरे विचार येतले. आमदार आसा पळय तेणी बरे विचारून प्रश्न विचारचे आनी असं करून विधानसभा आनी लोकांचे बजेट कितें आसा ते पास करचे. ओके. सो रवी नायकान हांगा काय भाश्य करपाक तेंची तयारी नाशिल्ली आनीक रवी नायक जो आसा तो मिनिस्टर एग्रीकल्चराचो आसा आनीक तो चडसो उलोवपाक ते सोदिना तेवूय आमी पळयल्लें आसा. आनीक खुबशे अशे आमदार मंत्री हांगासल्यान वयतात आनीक तेंची जी रिएक्शन आसा ती तुमचे मुखार पावोवपाक लागून हो स्पेशल लायव्ह आमी घेवन येयल्ले आसा. जाल्यार हे जे एसेंब्ली सेशन आसा ह्या एसेंब्ली सेशनान आमी पळोवपाक शकतले की खुबशे अशे विरोधक तेंची मागणी आशिल्ली की 15 दिसांचे हे जे एसेंब्ली सेशन आसा ते कित्याक जाले काय म्हणून. जाल्यार हितून भितर सगळ्याक पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना गोवा दमन एंड दीव आशिल्ले तेन्ना 37 दिसांचे सुद्दां एसेंब्ली सेशन जाल्लें आसा गोंयान आनीक तेतून 37, 32, 31 अशीं सुद्दां एसेंब्ली सेशनां जी जाल्लीं आसात. सो जितली एसेंब्ली सेशनां वाडटात, जितली एसेंब्ली सेशनां व्हडली जातात तितले एक हेल्दी डेमोक्रेसी आमी म्हणपाक शकतात. पूण तुमी पळोवपाक शकता ह्या टर्माक ह्या सरकाराची ह्या टर्माक पळोवपाक शकतात फाटली 3 वर्सां समज आमी पळयले जाल्यार 2 फावटी 18 दिसांचे एसेंब्ली मॉन्सून एसेंब्ली सेशन जाल्लें. तशेंच ह्या फावटी 15 दिसांचे एसेंब्ली सेशन हें जाल्लें आसा. सो हितून खंय तरी कशे तरेन हो जो बिझनेस आसा, जो हावजाचो बिझनेस आसा तो कशे तरेन सरकार सांबाळटले हेचेर सुद्दां लक्ष आसतलें. आनीक सगळ्यात मोठी गजाल हितून भितर
विरोधक जे आसात ते विरोधक सरकाराचेर हेवी पडटले काय जे सत्ताधारी जे आमदार आसात तेंच्यांनी खुबशे प्रश्न घातलेले आसात. सो तेंची स्ट्रॅटजी जी आसतली सत्ताधारी पक्षाची जी स्ट्रॅटजी आसतली की विरोधकांचे जे प्रश्न आसात ते प्रश्न कमी करपाची जी सत्ताधाऱ्यांची जी स्ट्रॅटजी आसतली ती खंय तरी तेंची स्ट्रॅटजी वर्कआउट जातली आनी खंय तरी विरोधकांचे जो आवाज आसा तो खंय तरी कमी जातलो अशें आसा. काय विरोधक जे आसात जे सगळे स्प्रेड जाल्ले आसात. आतां थोड्याच म्हयन्यांनी इलेक्शन येता आनी ह्या इलेक्शनाक सगळे जे विरोधक पक्षाचे जे सगळे जे पक्ष आसात ते पक्ष आपली पार्टी खंय तरी स्ट्रॉंग करपाक लागून स्ट्रॉंग करपाचे तयारेन ते आपली पार्टी आसात आनीक तेका लागून हांगा हिरोगिरी खूब जातली. म्हणजे जे आमदार आसात ते आमदार सगळे आपुणूच खरी ऑपोजिशन पार्टी अशें सुद्दां म्हणा सारकें अशें हांगा काम करतले आनीक तितून भितर खंय तरी ओवरऑल जो हावजाचो जो कामकाज आसा आनीक इलेक्शनाचे नजरेन धरून इलेक्शनाचे जे नजरेन धरून ओवरऑल जो इलेक्शनाचो कामकाज कसो आसा तो सुद्दां पळय सारको आसतलो. सो हितून भितर आतां पळय सारकें आसतलें की हे जे विरोधी आमदार तशेंच सत्ताधारी आमदार कोण कोणाचे हेवी पडटा आनी कोण कोणाचेर जे मेन म्हटल्यार ह्या एसेंब्लीच्यान सुटपाक जाय ते गोंयकारांचे प्रश्न गोंयकारांचे जे उत्तरां आसात गोंयकारांचे ज्यो समस्या आसात त्यो ह्या एसेंब्ली तेजे बेग आमचे लोकांचे इश्यू बजेट जो दिला ते बजेट सरकाराचो सायड सरकारान प्रेजेंट केला लोकांची सायड जेन्ना प्रेजेंट करता तेन्ना ते दिला ताजे परस व्हडलें जाता मटेरियल चड जाता तें हांव प्रेजेंट करता लावडली एंड क्लियरली फॉर द सेक ऑफ पीपल हे आमी इश्यूज रेज करपाचे आहा. फक्त सरकारान आनी आमच्या स्पिकरान ते आमकां उलोवंक दिवचें. आयज कितें दरबार उलोवपाक मेळटलें अपेक्षा आसा न्ही म्हणून घेवन आयला. जनता दरबार केले बद्दल कित्याक रिटर्न अशे क्वेश्चन्स येयले खूब आयले जे क्वेश्चन हांवें घाले खूब घाले दिसान दीस तुका कळटलें. पळय आज जो इशू आहा जो मेन इशू म्हणटा तो म्हाका दिसता की MDRाचे खातीर अरावंड 4-5 हजार लोकांक आनी लोकांची घरां स्थानीक गोंयकारांची घरां ही धोक्यान आहा. आज ते न्यूजपेपराचेर आयिल्ले आहा आनी हांवें आतां ताका एडजमेंट मोशन मूव केला. सो स्टार्टिंगाकूच क्वेश्चन आवराक हांव हो इशू रेज करता की हो इशू डिस्कस जावंक जाय. आमी खंयच्या खंय जर उलोवंक लागले आमी ऑपरेशन सिंदूर उलयले हे उलयले ते उलयले गोंयकारांची घरांचेर जी गदा येवपाची आहा आनी जी पंचायत सेक्रेटरीनी लेटरां धाडल्या इररिस्पॉन्सिबली तो इशू म्हाका दिसता चड गरजेचो आनी तो हांव इशू रेज करता. पंचायत मिनिस्टर एक सायडीक छोले करता आनी दुसऱ्या सायडीक ते बाबडे लोक भिल्यात तें जर तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हाजेर उत्तर दिवंक जाय. कम्युनिटीक विधेयक येवपाचें न्हू विधेयक येवपाचें कम्युनिटीचे विधेयक येवं दी येतकर मागीर पळोवया ताजे पयलीं येवचे पयलीं शिता फुडें मीठ खावचें. सो ही आशिल्ली कार्यावळ जी हांगा एसेंब्लीचे भायर कितें घडटा तें आमी तुमचे मुखार लायव्ह अपडेट हाडपाची ही आशिल्ली आमची बारीकसो प्रयत्न आनी बारीकशी कार्यावळ. सो आतां आमी 11:30 सावन जी एसेंब्ली सेशन आसा तें फूल एसेंब्ली सेशन गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह आसतलें आनीक हेकाच लागून गोमंतक टीव्हीक तुमी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका कित्याक हे जे फुडले 15 दीस आसा ते फुडले 15 दीस सगळे आमी गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळे लायव्ह घेवन येतले आनीक सगळी जी अपडेट आसा ती आमची तुमकां आफ्टरनून अपडेटूय आयज एक मेळटली आनीक तशेंच इवनिंगूय आमचो शो आसतलो तितून तुमकां आमची फूल एसेंब्लीची जी अपडेट आसा ती तुमच्या मुखार घेवन येतले. म्हाज्या वांगडा कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरीश गांवकर परवरीसून. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात.
सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह.